गुरु माझ्या नाच रे नाच, रोहिणीतल्या देवा तुझी सुवर्णाची कात, रोहिणीतल्या देवा तुझी सुवर्णाची कात। गोयचे संगीत नाटक आणि संगीत नाट्य दायज अशें जाहीर करचे अशें खूब लोकांची मागणी आसा। शेकड्यांची वर्सां जाल्लीं आसा हो जागोर ही परंपरा हे करीत आसा। जागोर हो जाणटेल्यांनी कसो कितें तेंगेलें कित्या खातीर म्हणून कसो करताले आनी कित्याक कसो करून दवरला हें काय आमकां खबर ना। तेंचे एक संकल्पना मनाच्यान कितें विचार पयले आशिल्ले जाणटेल्यांचे ते हांगा सादर जातात। 15 वर्सां नाचोंक लागलेले, वाजोवंक लागलेले, घुमटां ताळ ढोल सगळें। ही संस्कृताय जी कितें आसा ती सगळ्यांनी जपूंकूच जाय आपापली, पूण ताजे बरोबरूच सगळ्यांनी एकठांय रावचें। जेन्ना इंक्विजिशन जालें तेन्ना पुर्तुगेजांनी सगळे असले धार्मीक कितें म्हणटा ते सगळे बंद केले। अशा वेळार ते कितें करताले तर रातचो सुरू करप आनी दीस मेरेन जावच्या पयलू तो कार्यक्रम सोंपप। आनी तेन्ना कितें आशिल्लें तेन्ना एंटरटेनमेंट आतां साधन सुविधा ते तेन्ना कांयच नाशिल्लें। जाणटेले कितें करताले एका हेजेर खंय तरी बसताले आनी थंय तेंची त्या चर्चा सत्र हेमीन जातालें आनी तेन्ना थंयच्यानच तेणी हो जागराची हे ज्यो गोश्टी आसात न्ही थंयच्यानी तेणी ते हें केले एक कवनां करून रचप। हे नाट्य जागोर नाट्य तितून संगीत येता सगळें येता, वाद्य येता सगळें येता आनी पारंपारीक वाद्य घेवन तेणी ते तेंचो एक गट तयार केलो तो असो जावं विचार करपा सारको। आतां तें शक्य आमकां तशें जायना, तेन्ना तेणी तो विचार केल्लो तो आमी आतां फुडें असो कसो टिकोवन दवरपाचो तोच आमचो प्रयत्न चालू आसा। जागोर म्हणजे एक कितें आसा एक तेंचो एक उमको लोक आसा आनी तितूंतलो ग्रूप कसो आसा आनी त्या ग्रुपाक आमी 10 जाण म्हणटा आनी त्या 10 जाणांच्या मार्फत तितल्या लोकांच्या मार्फत तो प्रोग्राम करता। आतां ताका वळण मातशें वेगळें आयलां, पण तरी सुद्दां पयलीं थंय ते अशेंच खंय कितें तरी नाच तोंडान येता ती कातरां आपल्याक कितें कळटा ताजो उच्चार करप किंवा ताजेर हें करप हें तांचें डेलीच वर्साच्या वर्सा एकदां तरी ते अशें तांचो हॅपिनस ते उक्तावण करताले। पयलीं देवाचें कार्य कितें करपाचें करता, देवान नमोवपाचें कितें करपाचें करता आनी ते मागीर जागराची सोंगां म्हणजे कितें कितें एक राजा कशें आसता तें तशें जाल्यार गांवां कशें कशें आसता खूब प्रकारचे लोक आसता, राजा आसता आनी आसता ते प्रमाणे ते एक सोंगां नासता म्हणजे पाठ करता तसलें आसा। खंयचे समाजाचे लोक कशे आसा आनी कशे वावुरतात हे हेणीचेर तेणी ती रचना करून ती जाणटेल्यांनी ती हें केल्ली आसा सगळी। नाटक करतलो जाल्यार तांचे कडल्यान स्क्रिप्ट वेट करून म्हणजे तांचे परमिशन्स घेवनूच करचे पडटाले आनी खूब लोकांक खबर ना की तिणी जो कायदो तयार केल्लो की थंयच्या कलेक्टरान ताका परमिशन दिवपाचो तो हल्ली म्हणजे जवळ जवळ 80 सुद्दां हांगासर चालू आशिल्लो की नाटक करतलो जाल्यार कलेक्टराक ती हें आमगेलें पुस्तक दाखोवन करपाची पद्दत आशिल्ली। आतां ती ना। तांचे एक अशें आसा की हेतून ती कॅरेक्टर दाखयता आसतना फूल आपल्यो ज्यो आमच्यो ज्यो जाती आसता आमी आतां जाती माननात पूण तातूंत तांचे ते जाती बाबतींत ते खूब तातूंत दाखयतात कितें कितें तांचो हे आसा पळय विशय तो तांचो अशें प्रत्येक जात आनी सगळे जाती एकठांय रावच्यो। जागराक सगळे धर्माची सोंगां आसता। जागोर म्हणल्यार कितें आतां सगळे जे गोंयाक जे कितें घडटा
खंयचे लोक जे हे आसा तितके हेंचे कॅरेक्टरां ती तयार जाल्लीं आसा. तयार जाल्ली म्हणजे तेणी ती एक विचार करून सगळें घडयलां आनी ते माध्यमांच्यान ते एक कॅरेक्टर सादर जाता. तातूंत फूल जे तांचे रोल आसता ते प्रत्येक एक कॅथलिकाचो रोल दाखयतात, मुसलमानाचो रोल दाखयता, मागीर रानान रावता ते वाघ म्हणून आसता वाघाक मारता ते दाखयता फूल. हितून आतां येयलो स्टार्टिंगेक आमचे पयलेच येता लॉ म्हणून येता. लॉ म्हणल्यार आमचे एक शंकराचें रूप तशें, तो पयले नमन घालपाक येता. दिवली पेटोवन तेंचे समारोह करता आमी पयलो उद्घाटन. आनी मागीर तेंचेर एक वाद्यां आपली वाद्यां घुमट आसा तितून, डोब आसा तितून, जांज आसा तितून, ही वाद्यां घेवन एक आमचो कोणाक उमेद आसता पळय ते वाजोवपाक बसता. हांव जेन्ना पयलीक शिकतालो तेन्ना बापायच्या हांडींतल्यान हांव तयार जाल्लो आसा. आमी जे कुळागरान जे काम करतात न्ही, कुळागरान काम करतना तो आमकां ती एक कवनां सांगतालें, बाबा हें तूं कवनां म्हणून पळय रे. आनी आमी तेन्ना तें म्हणटाले आनी आमकां तें एक्चुली तेन्ना ट्रू फॅक्ट आमकां तें कांयच खबर नाशिल्लें. हे जाणटेले पयलीं हें करताले तेंचे बरोबर आमी येवप, तें नासता म्हण आमी तेन्ना हें करताले. क्रिश्चन हे कशें आसता बाय चेडूं कशें आसता म्हणजे आनी ती एक वयता सकाळीं उठोवन आपूण जें पळय कितें करता उठल्या बराबर उठोवन कितें करता खंय वयता मागीर आपूण जेवणाक वयता म्हणजे चर्चीक ते वचोन देवाक म्हाका कितें प्रार्थना करता तें सॉंग आसता. जागराक मेन कॅरेक्टर आसता आमचे तितून दांडलाचें सॉंग हे सगळ्यांत मुख्य आसा आनी ते दांडलाचें सॉंग सांगपाक हांवच नासता. आनी ते पयली पासून हांव जवळ जवळ 25 वर्सां जावन गेली हे सॉंग हांव हांगा सादर करता. आनी दुसरें मागीर मामा आनी भाच्या आनी मामी आसता तेंचे कितें जाता मामा आनी भाच्या जे पळय हें जाता झगडी जाता तेंच्या मामा आनी भाच्या कित्याक लागून मागीर झगडी जाता. पयलीं अशेंच परंपरा चलताली मामा आनी भाच्या पयलीं म्हणटाले दोगूय म्हणजे 36 कडेन वयरी आसताले म्हणटाले पयलीं म्हणटाले. आतां तशें कांय ना पूण तें एक हांव मामाचें सॉंग हांव नासता. रचना आसा न्ही रचना आमकां चेंज करपाक मेळना. ती रचना आमी म्हणटा ती वर्सान वर्स तीच सॉंगां आयकुपाक मेळटा पूण सॉंगां तीच आसता पूण उमेद ही वेगळी आसता. तेंचे शब्द जे कितें आशिल्ले पळय ते तशेंच आसा फक्त आमी तेजेर फक्त आतां संगीत मातशें चेंज केलां मागीर चाली आसा पळय तेंच्यो हें आसा त्यो मातश्यो हें केल्या म्हणजे अश्यो आतांचे भुरगे प्रमाणे आमी जे कितें जाय आमकां कितें लोकांक कितें जाय ते पद्दतीन आमी ताजो मांडावळ करता. पूण आमी हातूंतल्यान हें कितें करतात आतां हांव असो कितें आहा
लास्ट टायम हांवें केल्लें न्ही, पूण अंदू हांव त्याच पात्रांतल्यान नवें क्रिएटिविटी, नवें मुवमेंट कितें तरी प्रेक्षकांक दितलो, जेणे करून प्रेक्षक आनी चड उत्स्फूर्त जातले. आतां तुमकां बरें तरेन सादरीकरण करपाचें आमचो विचार आसता. म्हणल्यार आमी कितें करता, जाता ती शक्यतो आमकां लोकांक कितें समजता पळय ते दृश्टीन आमी विचार करून तांकां जाय तसो आमी माहोल तयार करता. थोडे आतां ऑडियन्स आहा न्ही, तो अमकोच जर कलाकार आसा न्ही, ताका पळोवपाक तो ते मुद्दम येतात. म्हणजे तांचे अशें की सबंद जात एकठांय जावन ते ती तांच्यांनी परंपरा म्हणजे ती तांणी दवरला की सगळे आमी एकठांय जावन ते करतात अशें ते दाखयतात. खेळोक येयल्या आमी सगळे मानाचे गडे देवा, पळोवंक तुमी जागोर येयल्या झाडोन वाडे, पळोवंक तुमी जागोर, पळोवंक तुमी जागोर येयल्या झाडोन वाडे.